지우도 아쉬워라이그 지위dom치 사게 못는 에가스모는 에가스가스 의지무가 아미에가 에가스모는 에가스가스 의지무가 아미에가 지지비 누가 비도 성령우차 솔본소차 에가스모라 에가스가스 유시무가 아미에다 에가스모라 에가스가스 유시무가 아미에다 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं प्रितीच्या भावा भयणांनो, ह्या दिसांनी आमी बागिवोन फ्रांसीस शावेराच्या पोरवेक तयारी करीत आयल्या. आयज हे तयारेचो निमाणो दीस. आयच्या शेवटाच्या नोवेनाचो विशय पिडेस्तांची काळजी घेवंक पेकोवणी हाडटले सेवक आमी. बागिवोन फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो सायब. ताची अमोर कूड आमच्या गोंयांत आसप म्हणल्यार आमकां गोंयकारांक हें एक बागूच. ह्या दिसांनी ही अमोर कूड दाखोवणी खातीर कातेद्रालान दवरलोली आसा. हे कुडीक लागून आमचो भावार्थ जिवाळ जिवो जाता. बागिवोन फ्रांसीस शावेराक पिडेस्तांचो केरीत मोग आसलो. ताचे सोवें आपली सेवा अर्पण करप म्हणल्यार जेजूच्याच पावलांनी चलप अशें तो मानतालो. आयच्या हे नोवेनांत वांटो घेतना आमी पिडेस्तांची काळजी घेवंक पेकोवणी हाडटले सेवक जावंक ह्या मिसा बलिदानान देवाची कृपा आमकां मागुया. प्रितीच्या भावा भयणांनो, ही सुरवातेची कल्पना आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरुया. आनी जसो सान फ्रांसीस शावेर ताणें पिडेंत आसलेल्यांचो खूब मोग केलो, तांची सेवा केली आनी हे भाशेन आपले सेवेंतल्यान ताणें जेजूक परगटलो. तसलीच कृपा आमकांय दी म्हूण मागुया. अदीक करून आमच्या वाठारांत गोवेल्या डिनरीन जायतो लोक आसा जी एकसुरी आसात, जो पिडेंत आसा. तशेंच आमचे सरभोंवती पिडेंत लोक आसात. ह्या लोकांची आमी काळजी घेवंक, तांचो आमी हुस्को धरूंक आनी आमी तांकां गरजेची जावंक ह्या मिसा बलिदानांत आमकां कृपा मागून घेवया. आनी जायते पावटी हो हुस्को दाखोवंक आमी चुकल्या म्हूण जाणा जावन आमच्या पातकांची बोगसणे मागुया. हांव पातकी सौर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून
वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे बसोत भाग्यवान सदांच अंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोमिया काकूत कोर, सोमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोमिया काकूत कोर. सोमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजूच्या येण्याक आमी ओतरेकून रावोशें कोर आनी तो आमच्या दारार मारतलो तेन्ना प्रार्थना करून जागृत रावलोली आनी ताची वाखणणेची वाखणणी गावून आसता आमी ताका मेळूंक निर्मी. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इसायेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जुदा आनी जेरुसाल्या विशीं इसायासाक आमोसाच्या पुताक फावो जाल्लें दर्शन. ह्या फुडें सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सगल्या पर्वतां वयर सत्तलो आनी सगल्या दोंगरा वयर उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताचेशी चडून वेतलीं. इस्पा भायर पर्सा ताचेशी येतल्यो आनी त्यो अशें म्हणटल्यो, येयात सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरान वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतल्या. कित्याक सियोनांतान येतली समूर्त आनी जेरुसाल्यातान सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीट करतलो. हीं राष्ट्रां आपल्यो तरवारी मोडून नांगोर करतलीं आनी आपले बाले मोडून कोयत्यो करतलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्रांचेर आपली तरवार उबारचें ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. देवाचें उतर हें. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो सगल्यांचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराच्या घरा स्वतोसान वचुया. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या घरा स्वतोसान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. हीं उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या घरा स्वतोसान वचुया. आमी पावल्या जेरुसाल्या. तुज्या दारवट्यांचेर आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या घरा स्वतोसान वचुया. मजबूत एकेच बांडावळीचे अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसालें. थंयसर कुलां चडून येतात, सर्वेस्पराचीं कुलां तीं. बाब, सर्वेस्पराच्या घरा स्वतोसान वचुया. सगळींच म्हजीं भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता, शांती तुका. सर्वेस्पर आमचो देव आंगा तिकाण करूंक आसा देखून तुका बरें मागता. बाब, सर्वेस्पराच्या घरा स्वतोसान वचुया. शिवर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Alleluia, alleluia,
गोलबाराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामलाचो पडझड आमचेर पडून दी आनी आमकां सरवण मेळटली. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मुयमा तुका सोम्या. जेसू काफारनाऊमान भितर चल्लो तेन्ना फुडें सरून एका शोधपोतीन ताका परारतून मागलें, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वडवळटा. जेसून ताका म्हळें, हांव येतां आनी ताका बरो करता. पूण ती पाडून शोधपोतीन म्हळें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसां आनी म्हजे काल शिपाय आसात आनी तांतले एकल्याक हांव सांगता वच आनी तो वेता. दुसऱ्याक सांगता ये आनी तो येता. म्हज्या चाकराक अमकें कर आनी तो कोत्ता. हें आयकून जेजू जबोर वचाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळूंकूच ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगता, उदेतीक आनी उस्तमतीकतान जायतीं जाणां येतलीं आनी आब्राम, इसाक, जाकोब हांच्या सांगाता सुर्गीच्या राजान जेवणाक बसतलीं. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भावनांनी भयणांनो, नोव्हेनाच्या शेवटाक आमी पावल्या आनी फाल्यांच्या दिसा व्हडा दोबाच्यान आख्ख्या संवसाराक कारकिरीत भशेन गोंयच्या शारांत आनी गोंयकार आहा तितल्याय कडेनूय भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या मानाक दोबाजीक परब समोरप जाल्या. बाबडेनो ह्यो परबो आमी कोत्ता पळय ते आमचें मन ह्या वक्तार मातशें मन उजवाडावया. जायत्या फावटी ह्यो परबो कोत्ता आसतना आमकां दिसता भाग्यवंताक मान पदवी दिवपाक, ताका वयर काडपाक म्हणून. परबाचो शेवट जेन्ना इग्रोज मात आमकां लायता त्या भाग्यवताच्या मानाक लावचे बदलेक आमच्या फायद्याक सामान्य परात्र आहा तेन्ना आमकां उगडास येता. तेजेर बरयल्लें आहा चवथें, सर्वेस्परा. आमच्या दिनवासणेची वाखाणणेची तुका बिलकूल गरज ना आनी आमी तुका दिनवासताव जाल्यार हें एक तुजेंच देणें आनी ह्या दिनवासणेन तुजी वडवीक चडना पूण आमचेंच व्हडपण चडत वेता. म्हणटच ह्यो परबो पळय कोत्ता तेन्ना आमकां फायदो मेळटा ते भाशेन आमी करूंक जाय. बाबडेनो, आयज आतां आमी आयच्या दिसाचो आमचो विशय आहा त्या प्रमाणे पिडेस्तांचे सेवेन भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आमकां एक नामणो जावन आसा. बाबडेनो, तो नुन्स्यो कहो येतालो. ताका बिशपाच्या घरांत ताका आमंत्रण आहलें रावपाक. गव्हर्नराच्या घरांतूय आसलें पूण ताणें ह्या ओल्ड गोंयच्या शारांत हॉस्पिटल दे तोदूस सांतूस म्हण आहा तातूंत थंयसर पेणें केलें. ताका पिडेवंताचो मोग आनी पिडेवंताच्या मोगान ताणें आपलें जिवीत सारलें. बाबडेनो, मरना समयार आनी पिडेवंताच्या सेवेंत जें कितें आमी पळय दुसऱ्याक कोत्ता तें एक व्हडल्यांतलें व्हडलें एक मिसांव उगडास धरुया. पवित्र सभा आयज लागून पवित्रपणाचें बरेंपण, जेजूचें बरेंपण कित्यातल्यान दाखयता? मनशाची सेवा करून, पिडेवंतांची सेवा करून. बाबडेनो, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा उपरांत आमचो पास सेवास आहा. ताणें श्रीलंकाक कितें केलें? पिडेवंतांची सेवा करून काडली. मागीर त्या उपरांत आहा पळय तेन्ना दुसरे आमचे आहा पळय तेन्ना आमच्याच गोंयांत लागून आमी पळयता जायते आमचे पाद्री आदी दुडू बाडू कांय आसनासले दुर्बळ लोक आसतालो. भीक मागोन तांणी पिडेवंतांची सेवा करूंक हॉस्पिटल बांदली. आयज पळय हॉस्पिटल आहा ती गव्हर्मेंटाच्या हातान आहा पळय ती सुरू केल्या आमच्या पाद्रींनी. तुमी आयकलां आसतलें पाद मिरांदा म्हणटा पळय तो मडगांवचो, ताणें हॉस्पिटल बांदूंक जाय तेन्ना तो भीक मागोंक गेलो पळय तेन्ना एक आस्तीक मनशान
ताका बीक हात उबारला तेन्ना तेजे थू करून लुती उडयली. पूण त्या मनशान कितें केलें, निराशी जावंक बाबा ही तुवें लुती उडयल्याय ती म्हाका आतां दुर्बळ्यांक कांय दिनाय म्हणूंक लागलो तो. त्या मनशाचें काळीज इतलें वाडलें की ताणें ताका मागीर कितलो आधार दिलो तो सांगूंक जायना. म्हणटच म्हाका बाबडीनो पिडेवंताच्या सेवेंतल्यान आमकां आमच्यांनी गोवाय कशें जावपाक जावंक शकता. भाग्यवन फ्रांसीस आमकां ही देख दिता आनी ह्या देखींतल्यान आमी फुडें वचूंक आमकां तो सांगता. आमच्या गोंयांत आयज म्हाका बाबडीनो जायती पिडा वचळी आहा. देवाच्या येवजणा प्रमाणे पिडा म्हणटा ती एक एक्सेप्शन कहें. म्हणजे देवाक जाय मनीस सुरक्षीत जियेल्लो. संवसार सुरू जाला तो आयचो दीस मेरेन वो मनीस यो पर्यंत संवसारान देवान मनशाक धाडलो भोयकुटान घातलो ताका, खंयसरूय घालूंक ना. ताका जाय मनीस स्वस्थ जियेल्लो. पूण स्वस्थ जियेल्लो ताका पिडा कोण रोसता, मनीसूच रोसता. आयज म्हाका बाबडीनो जायत्या कडेन आमी पळयता बरे वैज आहा, बरी हॉस्पिटल आहा, तांकां आमी सलाम करता आनी तांकां जायते बरेपण ते हाडटात, तांकां आमी दिनवाशी. पूण जायती वैज आहात, हॉस्पिटल आहात जी पिडा रोजसून हाडटात. एक गिरेस्त मनीस गेलो जाल्यार ताका भिकारी करून सोडटात आनी मागीर जोड जातूच मागीर मेडिकलान धाडटात मरपाक. असलें आहा. म्हणजे एक सिकनेस म्हणटा पळय ते हॅज बिकम अ बीग बिजनेस. बाबडीन अशें जावपाक जायना. हें देवाच्याय मना प्रमाणे न्हय, आमच्याय मना प्रमाणे आमी हे वस्तू करूंक जायना. बाबडीनो ही फुडारीपण घेयत जाल्यार आमच्या तर मोदें आमी फुडारीपण घेवन पिडेवंताची सेवा आमच्या काळजान मनान आसत जाल्यार आमच्यांनी जायतें करूं येता. मिरांद आनी हेर आसले पळय ताणें बीक मागोन केलें. आयज बीक मागपाची गरज ना. कोणीय तर कोत्ता म्हणत जाल्यार गोंयकार ह्या कामांनी सारके उदार. मेजूंक जायना ते भशेन फोऱ्यांनी ओडटा पळय तितलो दूड धाडून दितले. फकत फुडारीपण घेवपाक जाय आनी ह्या पिडेवंताची सेवा करूंक जाय. बाबडीनो पिडेवंताच्या कुस्तार वेपार धंदो करप म्हटल्यार सारकें न्हय. पूण आयज म्हाका बाबडीनो ही पिडा उत्पन्न जावपाक आयज पिडेवंताक वखद लायल्यार पुरो ना. एक मनीस तर आपटोन पडला जाल्यार सकयल पडला जाल्यार ताका वखद लावपाकूच जाय, दुबाव ना. पूण तो पडत रावतलो आनी वखद रावत रावतले ना, कसो पडलो ना जावपाक वावुरपाची गरज आसा. आयज म्हाका बाबडीनो आमच्या देशांत जायत्या कडेन आमच्या देशांत लागून पिडा उत्पन्न करपाक वावुरतात, बारी वावुरतात. आयजूच आमी पळयता आमच्या देशांत दर रातीक 19 कोटी लोक उपाशी न्हिदोंक वेता. कित्याक न्हिदोंक वेता उपाशी लोक? कित्याक जेवणा खाणाच्यो वस्तू ताका दिनात. अमर्त्य सेन हेका तो सांगता जरी तर FCI म्हणजे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ताचे लागीं पळय सहकारी पळय आहा ते तर एकामेकाचे दायज जाल्यार संवसारान सावन चोदरेमान जायत्यो लायणी जातल्यो म्हणटा. इतलो आहा. आनी हांव सांगना, सरकारूच सांगता. कितें सांगता? दर वर्सा ह्या वर्सांनी 60,000 crores वर्थ दाणो कुसयतात लोकांक दिवचो पडटा म्हणून. आनी तो लोक मागीर कितें जाता, जेवणान पादिस्तार, न्हिदपान उठपान पादिस्तार, कांय ना, मागीर सगळीं दुयेंसां उत्पन्न जाता. हे भशेन कित्याक कोत्तात काय बाबडीनो? आमी पळयलां, आयकलां ह्यो जायत्यो ह्यो सगळ्यो पिडा बळा आहा पळय त्यो देवाच्या येवजणा प्रमाणे न्हय, पूण मनशान रोचून हाडलेल्यो. आनी त्यो देव सारक्यो करूंक येवचो ना, त्यो आमीच पयस करपाक जाय. बाबडीनो आमी पळयता आतां तेन्ना सांगता 1700 म्हणटा पळय तेन्ना बेंगॉलाक पिडा आयली आनी लोक मेलो. मागीर 1943 वर्सा पिडा आयली, लोक मेलो. आयज शिकप सांगता की ती पिडा येवंक ना म्हणून ती रोचलेली पिडा म्हणून. आनी हिटलरान पळय हॉलोकॉस्ट करून मारल्या तेज्यावून चड बेंगाली लोक ह्या दोनी पिडांनी मेलो म्हणून कोण खबर करता? बाबडीनो हे सगळें पळय आहा ते मनशान. आनी आयज सांगतात त्या बरोबर हे भशेन कित्याक कोत्तात काय? कित्याक कारण आहा पळय तेच्या फाटल्यान कारण हाजें आमकां दिश्टी पडना. तें कारण म्हटल्यार स्टार्वेशन इज अ बिगस्ट वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. हें तेच्या मनांत आहा. आनी ते म्हणटात स्टार्वेशन इज बिगस्ट वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन लोकांक काबार करपाक. बाबडीनो ह्या वखदार
क्रिस्ती पवित्र सभा आमची जबाबदारी जावपाक जाय. आमी पयलीं स्वतेर हुस्को धरून ह्या पिळावंतांक वखदूच लावन न्हय, ह्या पिळावंतांक वखद लावपाकूच जाय. पिडेन सांपडलो म्हणून मनीस ताका वखद लावपाकूच जाय. पूण पिडा जायना जावपाक. आयज काल थोडे वयस आहात ते बरे वयस आहात तांकां परत म्हणटा सलाम कोत्ता हांव. पूण थोडे वयस आहा पळय ते दुयेंत जाले वखद दिलें. आतां दुयेंस जालां कित्याक? खंय वाटावचें खंय? ह्या फुडें जायना जावपाक कितें म्हणून आमी थोड्या फावटी वैजांक पोसता आनी फार्मासींक पोसता आनी मत्ता आसतना आमी मत्ता. आयज काल लोक आमी पळयता कितलो लोक आहा पळय तो जेवणाक कितले मोडटा ते पळयात पयशे आनी वखदांक कितें मोडटा पळय ते पळय. आयज म्हाका बाबा न्हू ना म्हणून ना, सगळें आहा. फकत सोरपणा, नाडपणा आनी वांकड्यो बुदी चोड आहा. हांव सांगना, BBC सांगतालो फाटीं सांगला पळय तेन्ना भुकेन पळय मत्ता तेज्या फावटी 3 फावटी अदीक लोक चड जेवण ओवर इटींग मत्ता म्हाजो. म्हणजे दुसऱ्या उतरांनी 5,000 लोक तर भुकेन मत्ता जाल्यार 15,000 लोक चड जेवण खावन मस्ती मारून मत्तात म्हणटच म्हाका बाबडे न्हू हे सगळे प्रस्न मनशान रचलेले प्रस्न, देवान रचलेले न्हय. मनीस पळय रचता ते मनशानूच सुटावे करपाक जाय. आमकां सगळ्यांची जबाबदारी आहा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराची मजत मागुया आनी आमच्या जिवितान आमी त्याची तत्वां वापरूंक वावरया. तत्वां कितें आहा पळय ती. आतां आमी म्हणटा जायते फावटी जाता आमची फेस्तां परबो सगळ्यो गरजेच्यो वायट न्हय, पूण ताचेरूच आमचें दान मन धरून काबार करूंक जायना. आमी ताच्या मनाक वचोंक जाय. एक आहा क्रिस्तांवपण म्हणटा तें आनी दुसरें आहा तें क्रिस्ती मन म्हणटा पळय तें. क्रिस्तांवपण म्हणजे कितें? आमी चाली रिती पाळटा पळय त्यो वायट न्हय, त्यो फायद्याक पडटा आनी पडोंक शकता. पूण आमी त्याच चाली रितीचेर रावन फायदो ना. म्हटलेल्या भाशेन एक नाल आहा तर जायत सोण्णा कातो गरजेचो न्हय, गरजेचो, पूण सोण्ण्या कात्याचेरूच आमी तर रावल्या तर जायत. भितर पळय चून आहा, काती आहा, तेका वचोन आमी फसल्या. आमचें आयज काल कितें जाता, आमचें जिवीत जाता अशें मुद्दम कोत्ता म्हणना, पूण आमी हेचेर पावता. आमी भायलो पळय सोण्णाचेर आनी कात्याचेर इतलें दान म्हण धरता की सोर शेवटाक आमकां काती म्हणटा ती मेळच ना. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनांनी आतां दिसपटो लोक येता, थोड्या फावटी तोच लोक येता गेलो उमांग घेतलो घरा गेलो. आदी आसली थंयच आहा, फूंय गेलो फूंय ना, कितें हाडलें काय ना. इस्पसा आदी आसलो ते भाशेन इस्पसा उपरांत म्हाका बाबडे न्हू हेका म्हणटात क्रिस्तांवपण. आमकां क्रिस्तांवपण कसलो करून आमकांच बरें जादूसपण मेवता, पूण क्रिस्ती मन घेवत जाल्यार ताची तत्वां, ताची सेवा पिडेवंतांची, ताचो मोग जेजू सवे, ताचो मोग मागण्यांचो, ताचो मोग खालतिकायेचो हे तर घेतलें जाय. हेका म्हणटात क्रिस्ती मन. हे तर आमी जोडलें तर जाल्यार बाबडीनो भाग्यवंताकूय मान, देवाकूय मान दितले आनी आमी जेजूचे खरें शिश्य जावपाक पावतले. ह्या आमी सांत वांटो घेता आसतना आमच्या क्रिस्तांवपणाचे आधार घेवन क्रिस्ती मनाक पावून भाग्यवान फ्रांसीस शावेराची देख घेवन ताचे खरें शीस आनी जेजूचे बरें फोटोगोटनाट जावंक आमकां आदार ह्या आमी सांत मागुया. सगळीं उबी रावया आनी आमची कांय मागणी, आमच्यो गरजो ह्या वेळार बापाच्या हातांत आमी घालुया. धर्मीक फुडाऱ्यांनी पिडेस्तां सभेन आपलो हुस्को दाखोवन जेजू खोऱ्या गवळ्या भाशेन सदांच तांचे सेवेक आयते जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. राजकीय फुडाऱ्यांनी पिडास्तांक बऱ्याक पडटल्यो भलायके विशींचो येवजण्यो चालीक लावन ते खरे समाज सेवक जावंक
तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. दोतोर नर्सींनी खऱ्या मनान पिडेस्तांचो इलाज आनी काळजी घेवंक आनी हे वरवीं पेखोवणी हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या पिडेस्तां सोबें तांबो नासतना सेवा अर्पण करून आमी जेजू आनी बागयोन फ्रांसिसा सेवेरा भाशेन वावरूंक आमकां बापाची मोजत मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. बाबा भयणानो, एक घडीभर ओगी रावया आनी जायत्या जाणांनी आमकां आपल्या पासत माग म्हणला. हे वेळार तांचो उगडास करुया. अदीक करून जीं पिडेंत आसात, कश्टवतात, तांकां फावो तो इलाज देवाचें बरेपण मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण एक घडीभर तांचे पासत मागुया. बोमोगाळ बापा, ही आमची खालती मागणी तुज्या हातांत आमी घाल्यान ती तुजे मोहिमेक आमकां मेळूंक दी म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणानो, हे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेवं. स्वर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतलीं देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. तितून दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें
तुवें बसायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dolbarazzo sorvis portu Sordani so sarbolja Tuđa vojmova U sorgi tuka soj sur Sorves poraučinavi Jeta takasuj U sorgi tukasuj suj. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोशमरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगोत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस्त मनशा पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोटपोर गोठुया. Sonia Jesu tuझे मरण आमी समोर तुझे पुनः जीवन पण आमी परगता. तुझ्या येण्या आमी उद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोस शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवडे बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दुर्मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी जी इश्टागुतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचुळी तुमकां मळ पडींक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माईस सांगाती, तिच्या पती भाग्यून तुजे भाग्यून दुर्मदुथा आनी सर्व काणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिनांव. तुजी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचन ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in a prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करें. Giêsu mẫu cha khi con một số một mừng một trong giáo liên ta chỉ biết được diệt lý đâu đi từ trên carisma vang trôi lên mà cả tổ son sửa đón một số đã cơ đâu đi từ trên
वचून सोडून वचूं नाका तांबूक लागल्या मोच्या ओपम्याक जेजू मोचे कांतून स्वर्गा वेल्या उद्या हे जेजू ये तुका शिवन रावता तुझे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना हे जेजू ये तुका शिवन रावता तुझे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना Uri bauchi, tuwing birat ketli, durbodagir, Jesu mito solo, tu Jesu gun, tu Gio mit greskai, Jilye Jesu, Urim karsan mocha, tu Jesu gun, तुझी उम्मीद क्रेस्काय घेऊन ये जेजू गरीब कारसान मोशा तुझो हात लाव एकीच घोटकेन जेजू घोट फुटल्यो घोडी जाल्यो निर्मळ पातकाचे कोर म्हाका फुटला सायबा म्हाका हात लाय निर्मळ करून दवर म्हाकाचे कोर म्हाका फुटला सायबा म्हाका हात लाय निर्मळ करून दवर संसाराचो एकूच सूर्या जेजू उद्याक तुवें दोळे उक्ते केले दोळे मोचे उगड मारूंक दाखय तुजो रस्तो सांसणेक जिविताचो दोळे मोचे तुझो रस्तो सांसणेक जिविताचो दिसाचो भार तुवें घेतलो जेजू आमचे मुखार गुरे सकलोन गेलो मोसो गुरी उखलून मोदीक सायबा तुझे फाटल्या सोलून दिर्दी दोनिया मोसो गुरी उखलून मोदीक सायबा तुझे फाटल्या सोलून दिर्दी दोनिया बाबा भयणीनो जेजू आमच्या काळजांनी आयला कुरपेन तो आमकां जोण एकल्याक भरता आमचे पिडेंतली तो आमकां पेकोवणी फावो करता ह्या वेळार आमचे तोडे दांपुया आनी ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया सगळे आमी उबी रावया
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. सगळीं बसूया. बाबा भयणीनो, आयची मिसाची भेट समारंभलोल्या फादर आंतोनियो आल्बुकेर तशेंच प्रवचन करतल्या फादर जुझे डायस ह्या आमच्या गोव्याल्या ह्या डिनरींतल्या यादनिकांक तशेंच सोह बलिदानान वांटो घेतलोल्यांक आमचे दिनवास, आमचे केरीत दिनवास गायोन पंगडाक. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकाच्या दाखोवणीच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे पोरी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातोलें. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलोलें आसा, थंय वचून तें तुमी करूंक जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज संस्कारलोल्या ओस्तोऱ्या पासत भेटयलोलो दीस म्हणटोच केरीत मीस आसतले सांजे 3:30 वरांचेर. सोत्राय धरची भाव भयणीनो, आयज सांजे आदेसा तशेंच फाल्यांच्या आख्खो दीस कुमसारां आशिनात. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेचो उमाव पूण चालूच आसतलो. फाल्यां बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या फेस्ता दिसा मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 4:45, 5, 6, 7:15, 8:30. दोबाजीक परबेचे मीस 10:30 वाजता जे इंग्लीश भाशेन जातोलें. तशेंच 2:12, 12:15 मीस आसतलें. आनी सांजे 3:30 हे मीस आमचे डायोसिजीची खाती भेटयतात. 5 आनी 6:15, 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातोलें. भावा भयणीनो, एक ल्हानशी चोत्राय. फाल्यां सकाळीं आदेसाक आमच्यो व्हीलचेर कावंटर बंद आसतलो, पूण सांजेच्या आदेसाक 2 ते 6 पर्यंत तो उक्तो आसतलो. फाल्यां फेस्ता दिसा बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेचो उमाव सकाळीं 5 वरांचेर तावन सुरू जातलो. ह्या दिसांनी तो 7 सुरू जातलो आनी 6 कोबार जातलो, पूण फाल्यां परब म्हणटोच फाल्यां 5 सावन उमाव सुरू जातलो. डिसेंबराचे 4 8:30 मीस इंग्लीश भाशेन जातोलें आनी त्या मिसार आमचो अपोस्टोलीक नुन्सियो येजमणपण चलयतलो. तशेंच डिसेंबराचे 4 जावन आमची मिसां ह्या दिसांनी जातात तशींच चालू आसतलीं आनी ही मिसां आमचे डायोसिजींतली दर एक फिरगो समारंभतली. डिसेंबराचे 6 आमचे सांजेचे 6:15 इंग्लीश भाशेन मीस फादर रॉब गालिया समारंभतलो. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळे आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वळख कर. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवास जावं आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो कास्की गोरचो ह्या वेळार बापाक तूं पार. आमच्या ओद्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार
तुझे विनोदी ते शांती पावोय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव. आमेन. San Francisco Vera Voracura Rati Samchamoga Nastolia Besam Gansaiba